सो आज हा दिवाळीचा दुसरा दीस लक्ष्मीपूजन पूण म्हाजी कसलीच तयारी जावना. एवरी इयर कितें जातालें ना म्हाजे म्हणजे सगळे रेडी आसताले आदल्या दिसा म्हणजे हांव सगळें हाडून करून इवन पुजेची आयदनां बीन आसता ती धुवलेलीच आसतली परत हांव धुवन सुकयतालें सगळें रेडी दवरतालें. ह्या वर्सा कांयच करपाक गावना म्हाका की बाळ बरें नासलें नरकासूरासून तें बरें नासलें म्हणजे ताका दवरयल्लो न्हू. आनी काल बीन ते मातशें बरें दिसतालें पण रडटालें म्हाकाच धरूंक राव म्हणटालें आनी अशें कोणा कडेन रावना आनी बेश्टें रडटा बिडटा बरें दिसना न्हू ताका. नॉर्मल तें बरें आसता पळय तेन्ना बरें खेळटा. आज म्हणजे ते हें करतालें तरी पूण आज सकाळच्यान मातसो फिवर आसलो वखद बीन घातला. आतां मातसो वगत ताका बरें दिसला. सकाळच्यान हांवें कांयच करना जस्ट ताका हांवें डिस्ट्रेक्ट करपाक हें पळय हें तेजें न्यू ताका न्हू हेका नेमींग सेरेमनीक ताका हें दिल्लें कोणें तर ताका सेट दिलो किचन सेट. हें न्हू अशें हें बीन घेवन खेळटालें म्हाजी घरांतले हे कढाई तेजीच एक्चुली आनी हें घेवन खेळटालें म्हणून सो म्हाका याद येयलें तें काडलें आनी दिलें हेका. आनी मम्मीक म्हणलें बेगीन बेगीन रावता हांव न्हांवन येता म्हणून फास्ट. आनी मेन थिंग केलां शंकर तो ऑफिसान गेला. फ्रांसिसूय ऑफिसान वयचें पडलें फ्रांसाक की कोण तो गॅस्ट येवपाचें आसलें तर सबस्क्रायबरूच तो म्हणून आपणाक मेळपाक जाय म्हणून तो म्हणून आपूण वचून येता बेगीन. सो बेगीन वचून यो बायक बीन बेगीन बेगीन हांवें मातशें पुसलें बेगीन ताका वखद बीन घातलें पुसलें बिसलें आनी ताका हांगा बसयलेलें खेळपाक. आतां म्हाका सगळें रेडी करपाक जाय पळय फुलां डेकोरेशनाचे भायर सुद्दां लावपाचें तें सगळें काडून दवरलां. आनी थोडें सामान खंय खंय आहा तें सुद्दां खबर ना कितें कितें करपाचें आहा तें सगळें करपाक जाय. इवन जेवण करपाचें आयदनां थोडें काडपाक जाय देवाची ती काडून सगळीं घासपाक जाय. घासलेली आसा मातशें धुवन दवरता सुकत दवरता. आनी कितें कितें कशें कितें करपाचें कांय खबर ना. बाय कांय करूंक दिना हरशालें बरें आसता तें न्हू गो बाय. मम्मी भांगा कडी करपाक बसला आनी सगळें पेंटींग कामां केन्ना जातलें खबर ना. फ्रेंड्सान म्हटलां ऑफिसान म्हणजे 4 सुद्दां भायर सरया ऑफिसान करया पुजा मागीर ते फ्रेंडाचें कितें शॉप ओपनींग आसता आयजूच करतलो सो थंय एक 5 मिनटां वचून येवया म्हणून हांगलो विजीट दिवन येवया आनी मागीर घरा येवन आमची पुजा करया. हांवें म्हटलें का ऑफिसानूच आमी संक पावता काय खबर ना. आज मातशें बायक बरें दिसलां म्हणून बाय बाय खेळटा मातशें. बाबा कितें रे बाबा बाबाचो माम करपाचो न्हू रे बाय हें न्हू. सो एवरी इयर रांगोळी बीन सगळें घालून बरें सगळें डेकोरेशनाचे हें तें सगळें काडून दवरतालें. एक आतां कितें जाता खबर ना. आतां टायम जाल्लो आहा 11 आनी हांवें कितें बेश्टी च्या पिल्लेली सगळ्याचें कितें खावपाक सुद्दां टायम गावना म्हाका. सो पळय हेका मातशें दवरता बसता जाल्यार जेवणाचें पळयता तेज्या पयलीं देवाचें आयदनां घासता आनी सुकत दवरता मातशें वत आसता घरांनी. काल इतलो गडगडो आनी पावस न्हू सारकें सगळें हें जालें. सो बेगीन मी काडून हांगा सगळें ठीक दवरलेलें थोडे पेटले थोडे वाऱ्यान गेल्ले बिल्ले म्हाज्या हातांक बाबा थंय हात लावंक वचना चल 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 चला चला ग चला चला. बाबा सगळ्यांक आयज सांगा आयज लक्ष्मी पुजन मरे ही आमची लक्ष्मी ही लक्ष्मी. सो लास्ट इयर लक्ष्मी पुजनाक न्हू बायचें फर्स्ट आसलें म्हणजे ऑफिसान येल्लें बायक फर्स्ट टायम. सो बायचे पांयांचे हे बीन बरें हितून आमचे तांबडे पिंजरेंचे बीन हे बुडोवन बायचे हे केल्ले पांयाचे छाप घातलेले. आयज पळय शूट कशें करूंक गावता तें बारीक बारीक म्हाका जितलें पॉसिबल जाता शूट करपाक न्हू तें हांव दाखयतलें तुमकां. सो मातशें आनीक काम जालें बाय न्हिदलेलें म्हणून हय पळय आयदनां देवाचीं आयदनां थोडीशीं घासलें हांवें आनी इल्ली उरला. सो ही सद्या सुकत घालता हांगा वत ना म्हणटा पळोवया. सो ही तशें सुकत घालता मागीर सुकना जाल्यार मातशें बरें पुसपाक जाय सगळें वाती बिती घालून रेडी करपाक जाय. तें खबर ना म्हाका 2 सेपरेट आयदनां हें करचें पडटा म्हाका हांगाय आनी शॉपार म्हाज्या कडेन डबल आहा. सो थोडें कशें कितें पळयता जें सिंगल कितें आहा तें मागीर हें करून येतलें हाडटलें थंयसून. सो पळय म्हाजें सगळें ऑलमोस्ट सगळें जालें आनी 2-4 आहा तें कांय ना. आनी बरें जालें फ्रांसीस येयलो म्हणून बाकीचें म्हाका कितें काम करूंक गावतलें पळय. फ्रांसीस आयलो एप्पल बरयताले उठलेले मदीं तो बरें मम्मी पळयताले हेका आनी हांवें पॉल येयलाय आमगेर न्हू रे पॉल बाबा पॉल अंकल रे पॉल अंकल खंय मातशें बरें दिसता हेका आयज. सो आज मातशें बायक आतां सद्या बरें दिसता. हो तें फिवर आसलो मॅडिसीन घेतला आतां मातशें ओके आहा. सो चलो फुडलें पळयता काम. फ्रांसीस आतां येयला आनी म्हणटा जेवच्या जेवन बेगीन वचोंक जाय हांव ऑफिसान हें कितें घेवन वयतलो सामान व्हरपाचें ना काडूंक काय ना. सो फ्रांसाक येता आसतना थोडी फुलां हाड सांगलेली फुलां नाल्ल बीन घेवन येयला आनी थोडे फ्रुट्स. सो आतां खूब लेट जालो दनपार जाल्यार आतां भायर सरपाक जाय. पयलीं ऑफिसान वयतली तेज्या परत मागीर घरा येता ती. सो सगळें म्हणजे काडलां म्हणजे तशेंच दवरलां सगळें पॅक करपाक जाय हालान सगळें रेडी करून घालां. सगळें तांकां म्हणजे पयलीं तुमी जेवत आसत मम्मी हांगा येवचें ना कितें म्हणल्यार आपूण रावता हांगा मागीर येयलें हांगाचें हें करया म्हणून. सो म्हटल्यार सांजचे मागीर कोण एक बीन जाल्यार न्हेंपाक जाय बेश्टीला कश्ट करता सकाळी बीन ते केन्नाय वर्सान येता ती म्हणजे पुजेक बीन येता सांजचे टायमार बेश्टी. आनी सपोजेशन करतले कसं म्हणल्यार टायम ना हेवटेन तेवटेन बाय
किंवा धाडटाले इल्लोसो मँगो कस्टर्ड मँगोचे हाडलेले पळोवया कसो आतां इल्लोसो करता अरावंड 1.5 लिटराचो सो करता आनी निवत दवरता भायरूच मॉर्निंग सकाळ मागीर मातशें फ्रिजान फ्रुट्स बीन सगळे कट करून घालता चलो बेगीन मी भायर सरपाक जाय आमी खूब पावली रे भैया कडेन मी न्हू पावली आतां स्टेप ड्रायव्हरान ऑफिसान येयला पयलीं हांगा पुजा करतली आनी मागीर वयतली केक इतली गडबड जाल्या ना फास्ट आनी आमी बेगीन येवपाची आसली तरी लेट जाला आमकां आयजूय गडगडो मारता पळय काळो आनी हांवें सगळें बॅगां काडटा पावसा हांवें बरें डेकोरेशन केलें अशें तेंच्यानी हांगासून दिसता तर भितर पळोवया तेंच्यांनी सगळें म्हाका टायम ना तेंच्यांनी सगळें केलां सांगा फास्ट पुजा करतले आनी आमी वयतली पावस येवच्या पयलीं वाव सोप घातला रांगोळीन गो बरी घातला हे पळय हेंच्यांनी शुभ दिपावली आमी बेगीन येवपाचें आसलें लेट बेगीन पुजा करतना वयता घरा कांयच तयारी करना हेज्या खातीर हे रिजन आनी ही सगळी प्रिपरेशन करता हांगा निकीत आनी मानसी जाली सो सगळें सामान हाडलें आनी सगळें ऑलरेडी रेडी सुद्दां करून दवरला पण हांव एकूच न्हू आंब्याचे ताळेच विसरले हाडपाक सो सांजो आतां सोदपाक गेला ताळे आंब्याचे गावता काय देवना कितें जालें बाबा ताका मातशें बरें दिसना न्हू सगळें हांगा सगळें प्रिपरेशन करून दवरला फकत आंब्याच्या ताळ्यांक रावले आमी लेट जालो आनी तांकांय लेट जालो वचपाक आतां आंब्याचे ताळे गावता काय देवना फ्रेंड्साक बाबा चली कलाले आया चलो 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 ए मुम्मा चलो चलो क्लासली दिला तुझे का व्हेरी गुड किती रेडी काय हुआ टाटा पापा कर हाँ पापा वेरी गुड पापा ने एप्पल भी सांग दी सांग एप्पल पापा Papa. किती झाले झालं तुझे पाय पडपाचे ओके Papa. चिम्मी देऊया म्हणजे चिम्मी चुमू घे एक का आता त्या चिम्मी नाही का चॉकलेट पण घ्या म्हणजे तका तोडले काय बाबा चॉकलेट बाबा माझे घ्या ते राईट हँड घ्या ते व्हेरी गुड आता भैया घेऊया म्हणजे बाबा आणि मागीर आमी घरा वचून करूंक जाय आमकां पुजा आमी घरा कांय करूना बाबा चला हांगासर जाल्यार आमी बेगीन गेली तांकां लेट जावपाक जाता न्हू तांकां पांय पडून वचपाचो आसता आनी बायच्या आदी पॉसिबल जायना आतां ते चॉकलेट पडली ती रे तेजी आले भैयान दिले रे ते भैयाचे चॉकलेट घेतला तुवें दोन्ही घेतला आवय सो ऑफिसांसून पुजा बीन करून येयले आमी आनी आतां घरा सरले पुजा करता बारीकशे मातशें थोडे कितें रेडी करून दवरलें मातसो टायम जालो आनी बायक कितें जालां बायक मातशें बरें दिसना म्हणून बायक बेश्टें रडटा सो मातशें पुजा करता तुमकां हो ब्लॉग मातसो
थोडंच कितें केलें कांयच डेकोरेशन बी तशें कांयच करना सगळ्यान सगळेशें काडून दवरला सगळें आनी एक पात्रां एकारातूच उरली हांवें फकत कापराचे भायर दवरलेले ऑफिसान भायर दवरले म्हणून ते हाडले आनी बाकीचे एकारात पात्र दवरले पात्र तेजी पात्रात हे ऑप्शन दवरला हितूनच दाखयता आनी एकारात ही पेटोवन दवरतले सो बाकीचे सगळ्यांना अशें काडला सो नॉर्मल फास्ट रांगोळी अशीच डेली हे घातला नॉर्मल आनी हे सगळे प्रसादान अशें काडून दवरला सो चलो मातशें आरत दाखयता आनी बायेचे मागीर पळयता हे नॉर्मल आमचे बारीकशें डेकोरेशन भायलें कांयच डेकोरेशन करना बेश्टें पण केलां ते सुद्दां पोंदाक रांगोळी घालपाक सुद्दां टायम ना म्हणजे बाय बेश्टी रडटा ना आनी आर्टिफिशियल बेश्टी फुलां लायल्या तातूंत हे बेश्टे गीचे हे लायता आनी माती भायर ऑलरेडी गॅलरीन लायला तुमकां दाखयता ते बाय बाय रडटा आनी मम्मी बीन हांगा रेडी राव सांगलेले म्हणूच ना सारको मम्मी बीन बरी रेडी रावन रावली आमी ऑफिसांत गेले ना मम्मीक सांगलेले तूं रेडी बीन रावन राव म्हणून आमी येता पयलीं वच जाल्यार मम्मी आमी हांगा येवन रेडी जाला आनी भायर नॉर्मल अशें कोण करिना पण वारान गेल्यो मातश्यो एक वर्सा कांय ना डेकोरेशन नेक्स्ट इयर म्हाका बाय हेल्प करतले ताका बाय हांवें तो मातशें हेल्प कर म्हणजे मुडान बाय बरें जावं बाय बरें ना म्हणून मातशें ताका हें जाता कपडे बीन चेंज केले तेजे चलो सो व्लॉग हांगाच एंड केला बरें आमी कस्टर्ड बीन केला मागीर दाखयता बरें टायम गावल्यार कस्टर्ड केला पण फ्रुट्स घालूं ना चलो चलो बाय 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 बाय